मी सदानंद बाळू शेठ तानावडे राजकारणात तूं मतदारा खातीर वावुरलो ना जाल्यार मतदार वेंचणुके वेळार त्या फुडाऱ्याक लागीं करिनात। आमची लोकशायेची वेवस्था फेडरल म्हणजे केंद्र आनी राज्य अशी सरकाराची वेवस्था। राज्याचे मुद्दे केंद्राच्या मुखार मांडूंक लोकसभा आनी राज्यसभा अशी दोन संसद घरां। विधानसभा लोकसभेक लोक थेट मतदान करतात, मात राज्यसभेच्या खासदाराक आमी वेचून हाडिल्ले आमदार वेचून काडटात। राज्यसभेचे खासदारकेचो कार्यकाळ 6 वर्सांचो। गोंय ल्हान राज्य आशिल्ल्यान गोंयच्यान राज्यसभेक एकूच खासदार होता। 28 जुलयाक गोंयचो खासदार विनय तेंडुलकराचो टर्म सोंपलो। 24 जुलयाक गोंय, गुजरात आनी पश्चिम बंगालाक मेळून राज्यसभेच्या 11 सिटां खातीर वेंचणूक जावपाची आशिल्ली, मात सगळ्या 11 सिटांचेर खासदार बिनविरोध आयले। 11तले 5 बीजेपी, 6 TMCचे। गोंयच्यान बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडेक राज्यसभेचेर धाडपाचें थारिल्लें आनी तो 18 जुलयाक बिनविरोध आयलो। गोंयचो राज्यसभेचो खासदार बिनविरोध वेचून येवप ही पयलीच खेप। ह्या आदीं अशें केन्नाच जावंक ना। पयलीच खेप आसली तरी तो रिकॉर्ड तानावडेच्या नांवार। तानावडेच्या नांवार अशे खुबशे रिकॉर्ड आसात। आयचे आमचे हे खाशेले फीचर सदानंद शेठ तानावडेच्या राजकीय प्रवासाचेर, ताचो संघप्रवेश, बीजेपीचो एक भूत कार्यकर्तो ते राज्यसभा खासदार मेरेनचो राजकीय प्रवास। सदानंद शेठ तानावडेचो जल्म 31 जानेर 1967 पिर्णा जालो। एका मध्यमवर्गीय घराब्यांत जल्मल्ल्या सदानंदाचो राजकारणाकडेन पयसुल्ल्यान पसून संबंद नाशिल्लो, मात पिरायेच्या 24व्या वर्सा पंचायतीचे वेंचणुकेक रावपाचें धाडस तेणें केलें आनी तो वेचून आयलो। त्या वेळार पंच जावपाची पिराय मर्यादा 25 वर्सां आशिल्ल्यान अपात्र थारायलो, मात त्याच पंचाच्या सिटाक 6 म्हयन्यां भितर परत वेंचणूक जाली। तानावडेक तेन्ना 25 वर्सां जाल्लीं आनी तो परत उबो रावन परत पंच जालो। हो रिकॉर्ड गोंयांत पयलेच फावट तानावडेच्या नांवार, अजून कोणें मोडूं ना। तानावडे बरोच काळ पंच आनी सरपंच म्हणून वावुरलो आनी बरोबर बीजेपीत फुडारी म्हणून घडत गेलो। 2002त तो पयले फावट गोंय विधानसभेर थिवी मतदारसंघांतल्यान 521 मतांच्या फरकान वेचून आयलो। ते वेंचणुकेक बीजेपीन 39 सीट घाल्ले, 17 आमदार आयले। सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारात तानावडे GTDCचो अध्यक्ष आशिल्लो, मजगतीं EDCचो चेअरमॅन म्हणूनय वावुरलो। सदांच जमनीर पांय दवरून वावुरपी तानावडेचो पक्षाच्या कार्यकर्त्यां बरोबर बरो कनेक्ट। आदलो मुख्यमंत्री रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकाराचो तानावडे मनासावन उपकारी। ताची राजकीय कारकीर्द फुडारी म्हूण घडल्या पर्रीकाराच्या कार्यकाळात। आयचो खासदार विनय तेंडुलकार बीजेपीचो अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना पक्षाचो सरचिटणीस म्हूण तानावडेन केल्ल्या वावराची त्या वेळार खूब तोखणाय जाताली। 2017चे वेंचणुकेंत पक्ष मोठ्या एंटी इन्कम्बन्सींतल्यान वतालो तेन्नाय तानावडेन खूब कश्ट घेतल्यात। गांवांगांवांनी भोंवन पक्षाचो विस्तार आनी पक्षाचे कार्य घराघरांनी पावयलां। आदीं सावन लो प्रोफायल आनी नम्र स्वभावाक लागून तानावडे कडच्यान कार्यकर्तो केन्नाच तुटलो ना। 2005त पर्रीकाराचे बीजेपीचे सरकार वडयलें तेन्ना तानावडे बरोच वादात आशिल्लो। फिलीप नेरी रॉड्रिग्साची सय फॉर्ज केली आनी म्हापशां एक हॉटेल फोडलें म्हूण 2 क्रिमिनल केसी त्याचेर कितलो तेंपूच चलताल्यो। एकदां तर विधानसभेच्या गेटीचेर ताका अटक करपाचें आशिल्लें, तेन्नाचो विरोधी पक्ष फुडारी पर्रीकारान मदीं खामो कसो रावलो म्हूण तानावडे सुटलो। कार्यकर्त्यांक वेळ प्रसंगाक पावपाची, सांबाळपाची पर्रीकाराची लिडरशीप तानावडे अजूनय उलोवन दाखयता। 2007त विधानसभेत पडल्या उपरांत बीजेपी 5 वर्सां सत्ते भायर उरली आनी तो मदलो काळ तानावडे कडेन मातशें पक्षात दुर्लक्ष जाल्ल्या भशेन जालें। 2012त विनेबिलिटीच्या तत्वाचेर बीजेपीन किरण कांदोळकाराक थिये तिकेट दिली, तरी आसतना तानावडेन बीजेपी सोडली ना। आपल्या राजकीय फुडाराक भायलें आव्हान हाची जाणीव आसतना तेणें 2012त किरण, 2019त निलकंठ हळर्णकाराक पक्षांत येवंक दिले। 2022त निलकंठाक बीजेपीचे तिकेटाचेर हाडपाक तानावडेन मोरून काम केलां। पक्ष आनी पक्षाचें काम होच धर्म, हेर सगळें मागीर, होच तानावडेचो कानमंत्र। मदल्या काळात मातसो आउट ऑफ फोकस उरिल्लो तानावडे 2014त लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुख्यमंत्री जालो तेन्ना मुख्यमंत्र्याचो जोड सचिव जालो। तेन्ना जो परत फोकसात आयलो तो तेणें उपरांत फाटीं वळोन पळोवंक ना।
रोखडोच पक्षाचो सरचिटणीस जालो आनी 2020 विनय तेंडुलकराचे प्रदेश अध्यक्ष टर्म सोंपलो तेन्ना तानावडे पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष जालो. सदानंदाचे तोंड सदांच नांवा भशेन हासरें. सदानंदी शिक्षणीक पात्रता पळयल्यार त्याचें शिक्षण कॉमर्स मास्टर्स आनी डिजिटल मार्केटिंगांत डिप्लोमा. सेंट्रल लायब्ररी आनी गार्डनांनी बसून अभ्यास केला. लायब्ररी सांजे 7 बंद जाताली. अभ्यासाक जागो ना म्हूण संघाचे शाखेर गेल्यार संघाचे कचेरेत शिकपाक सुवात मेळटा म्हूण शाखेर वचूंक लागलो आनी उपरांत संगीत जालो. फक्त राजकीच न्हय, बाकीच्या मळांनी तानावडेचो वावर आनी वावुरप. पीर्ण ग्रामसेवा मंडळाचे शांतादुर्गा विद्यालयाचे आनी शांतादुर्गा हायर सेकंडरी तशेंच शांतादुर्गा प्रायमरी शाळेचो तानावडे चेअरमॅन. जे शाळेचो विद्यार्थी आनी तेच शाळेचो चेअरमॅन जावपाचो मान तानावडेक. म्हापशां जन उत्कर्श क्रेडीट सोसायटीचे संचालक. कितल्योश्योच बारीक मोठ्यो संस्था त्याच्या हातासकयल आसात. खंयच्याय शाळेत कार्यावळीक गेल्यार तो एक गजाल भुरग्यांक सांगपाक विसरना. स्टुडंट आनी मागीर तेच शाळेच्या मॅनेजमेंटाचो अध्यक्ष आनी ईडीसीच्या कंपनीत नोकरी करून एक दीस त्याच ईडीसीचो अध्यक्ष. होवूय रिकॉर्ड तानावडेचोच. तानावडेच्या फुडारपणान बीजेपीन बरीच प्रगती केली. दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आनी तानावडे प्रदेश अध्यक्ष जाल्या उपरांत गोंयांत जाल्ल्या सगळ्या वेंचणुकांनी बीजेपीन मोहीम फतेह केल्या. जिल्लो पंचायत, नगरपालिका आनी उपरांत विधानसभेच्या वेंचणुकेत बीजेपीचो बावटो उबलो. कोणा कडेनूच युती नासतना गोंयांत बीजेपीचे 20 आमदार हाडपाची ही पयलीच खेप. तोय रिकॉर्ड तानावडेच्याच नांवार. पंचायतीच्या राजकारणांतल्यान वयर सरून संघ आनी बीजेपीचे संघटन तसोच वेगवेगळ्या मळांनी काम करून आमदारकी मेरेन पावलो. आतां ताच्या राजकीय करियरांत आनीक एक पावंडो. राज्यसभा खासदाराचो. थिवीचो तानावडे दिल्ली राज्यसभेत पावलो. राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन. देशाचे सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थेत तानावडेचे पावल. तानावडेच्या 2.0 करियराक आमच्यो शुभेच्छा.